नमस्कार, हांव दिनेश. 4 दिसां पयलीं 6 जुनाक हांवें ह्या रोडाची परिस्थिती दाखयल्ली अशें फोन पडटा म्हणून. आनी आतां तुमी पळयलें जीपी न्यूजाचेर जेन्ना व्हिडिओ आवट जालो तेन्ना आतां पावसार तेंच्यांनी पळय खडी आनी ते बारकेलो पावडर आसा पळय तो हाडून दवरलो. हांवें विचारलेलें तांकां हे कितें कसलें काम वता काय म्हणून, कित्याक हांगासर साळगांवकार हालो क्रशर आशिल्लो. म्हाका दिसलें तेंचो मटेरियल बी येयला म्हणून. पळोवपाक शकतले पळय 2 राशी 2 ट्रक येयल्ले पावडर वतला. आतां इतलो पावस पडटा तो तुमकां दिसता. ह्या पावसान आतां हे रोड करतले. इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून आमच्या दोळ्यांक उदक लावपाक येयले आहा. हांवें पयरूच व्हिडिओचेर सांगलेलें जशें जशें इलेक्शन लागीं पावता तशें सगळ्या लोकांक ताजें करपाक म्हणून दोळ्यांचेर उदक मारपाक येतलें म्हणून. आतां हो इतलो पावस पडटा आसतना पळय ह्या रोडाक पळय तेंच्यांनी पावडर आतां मटेरियल घातला तेंच्यांनी. तो शिरोडेचो म्हणटा तो कोण तो कॉन्ट्रॅक्टर खंय. हांवें विचारलें ताका कोण तो कॉन्ट्रॅक्टर काय म्हणून. तो शिरोडेचो म्हणपालो तो. आतां ह्या रोडाक आतां 10 वर्सां तरी जालें. 2012 हो रोड केल्लो. एका हॉट मिक्स घालपाचो काय पळय असलें हें घालपाचें त्याची ओलेर आतां तेका मारतले खंय ते. आतां कसलें टेंडर जालां म्हाका खबर ना, पूण ग्रामसभेक जेन्ना आन्सर कळयलें की हांगा हेका वर्क ऑर्डर मेळना म्हणून. आतां म्हाका दिसता हेंकां पावसान वर्क ऑर्डर मेळटा हें काम करपाचें. हो आतां कोण तरी लेबर येयल्लो तो ट्रका बरोबर कोण तरी येयल्लो तेका विचारलें तो पावस सोंपतरी करता म्हणपाक. आतां हो खंय म्हाका दिसता उरलेलो बी हाडून माल घालता आसतलो तो पळय कॉन्ट्रॅक्टर उरलेलो आसा पळय तो. आनी लोकांक दोळ्यांक उदक लावपाक जशें इलेक्शन येतलें पळय न्ही तेका लागून ते पळय हें करता ते. म्हणजे आमी तयारी करता कामाची. 4.5 वर्सां खाल्ली आमची अशी. थंय तो रोड फुडें पळयत न्ही जेवन पोटान आमचें दुखता स्कुटर घेवन वयतरीत. जेवल्ले सुद्दां म्हाका दिसता जेवण भायर येता आसतलें. कसली परिस्थिती आतां खड्ड्या पडल्या त्या दिसपाक. आतां लोकांक दोळ्यांक उदक लावपाक पळय ही खडी आनी हाडून वतला. हो इफेक्ट जेन्ना जीपी न्यूज पळय दाखयता पळय तेन्ना तांकां पळय असो झटको बसता. फाटलो मार्चान आमी तांकां भोवमा दाखयल्लें. आमच्यो गाडयो डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक वयताले पळय तेन्ना रोखडे 15 दिसां भितर जे बरे रस्ते आशिल्ले पळय ते सगळे भोवमा सगळे रस्ते तेंच्यांनी चकाचक करून दाखयले. आतां टेंडरां आमी जेन्ना जेन्ना न्यूजाचेर दाखयता तेन्ना हें येता दिसता तांकां दिसता दोळ्या मुखार. पालसऱ्या केरी उदकाच्यो बॅरलां दाखयल्लीं जीपी न्यूजाचेर हांवेनूच दाखयल्लीं. तेन्ना मागीर लोकांक टाकयो वाटल्यो. म्हणजे फक्त आमी हें दाखयत रावपाचें आनी मागीर तांकां तेन्ना जाग येता तांकां. तुमी आतां पळयल्या कशें हें जाता तें. ही परिस्थिती तेंचे आतां कशें हालता पळय ते म्हणटा ते अशें. सो थँक्यू.